काँग्रेस पक्षाचे हांगसर स्थानिक अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर कितें आरोप करतात. भारतीय जनता पक्ष केन्नाच खंयच्याच आमदाराकडे प्रत्यक्षांत उलोवना किंवा आमचो पदाधिकारी किंवा आमचे आमदार पक्षांत प्रवेश करपा खातीर कोणा कडेन चर्चा करून आनी चर्चा चालूय बी ना. जे कितें तो फिगर्स दिता पळय 60 कोटी 40 कोटी मंत्रीपद तांकां ती संवय आसतली. काँग्रेस पक्षाक भारतीय जनता पक्षाक ती संवय ना. फाटले फावटी सुद्दां आजुनूय सांगता हांव, जेन्ना सुभाष शिरोडकर आनी दयानंद सोपटे भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो तेन्ना सुद्दां एक पयशाचो वेव्हार तेंचे कडेन नाशिल्लो. हांव स्पश्टपणान खंय रावन सांगपाक तयार आसा. आमची हितूंतल्यान तरी पूर्णविराम आमकां आनी खंयच्याच पक्षाक डिस्टेबल करपाचो ना. आमची 23 संख्या आसा ती सरकार चलोवपा खातीर सक्षम आसा. पूण हेजे पयलीं सुद्दां एक जाल्लें की काँग्रेस पक्षाचे 10 आमदार पार्टी घेवन बीजेपीन मर्ज करपाक सुद्दां आयिल्ले. ह्या 15 दिसांची खबर आसा. पूण आमी आमचे केंद्रीय नेतृत्वान आनी हांगच्या नेतृत्वान ते नाकारलेले आसा. गोंयांत 10 जाणांचो ग्रूप हय. पूण आमी ते ना म्हटल्यार स्पश्टपणान, कारण आमी जी युती केल्ली आसा गोवा फॉरवर्ड आनी अपक्षा परत तेच घेवन आमकां फुडें वचपाचें आसा. आमी खंयचेच पक्ष आमचो आमी फोडचे ना. मुद्दम आमी खंयचोच पक्ष फोडचो ना. न्ही आजून आमकां कोण कॉन्टेक्ट करून प्रश्नूच ना घेवपाचे कोणा आमदारांक. हे बेश्टे हवेन चल्ला प्रेसान आनी आमी प्रिंट मिडिया पळयता किंवा हितून अंदाज बांदतात सगळे. ना ना आमकां तशें रात्यान भितर करपाची गरज ना. सरकार स्थिर आसा.